तरुण जे यूथ आसा तांकां जॉब मेळचे म्हूण आनी तांकां म्हणजे जॉब्स एट युअर डोर स्टेप ही हे जावपा स्थिती आमचे VIA दॅट इज वेर्ना इंडस्ट्रीज असोसिएशन तेणी आमकां फावो केला. हांव जेन्ना तांकां एप्रोच जालो तेंचे प्रेसिडेंट जे आसा कल्पक आल्वारे तशेंच वायस प्रेसिडेंट जे प्रमोद सुलाके आसा आनी बाब आमचे रामकृष्णा कन्नन जे जनरल सेक्रेटरी आसा तेणी फूल सपोर्ट दिवन 23 कंपनी बऱ्यो बऱ्यो कंपनी इन्क्लुडींग लायक सिप्ला मार्क्सन्स आनी सगल्यो दुसऱ्यो कंपनी हांगा आपले फूल सेटअप घेवन येयल्ले आसा. जे कॅन्डिडेट चड करून फ्रेशर जे आसा हू आर रेअरिंग टू गेट अ जॉब दे वील बी अपॉइंटिंग देम एंड इंटरव्यूइंग देम एंड देन कन्सिडरिंग देम फॉर एम्प्लॉयमेंट. तेच भाशेन जे एक्सपिरियन्स आसा तांकांय ते म्हणजे इफ समबडी हॅज कम फॉर अ बेटर ओपनिंग तांकांय ते कन्सिडर करतले बट प्रेफरन्स इज गोइंग टू बी फॉर फ्रेशर्स. कित्याक आमी पळयला सगळे लोकांक कांय गव्हर्मेंट जॉब आमी दिवपाक शकना, केन्नाच कोणूच दिवपाक शकपाना. ताका लागून प्रायवेट सेक्टर ऑल्सो हॅज गॉट व्हेरी गूड ऑपॉर्च्युनिटीज आनी जेन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट दॅट इज ऑलरेडी एम्प्लॉयींग 15,000 पीपल वेर्ना इंडस्ट्रियल असोसिएशन तेंचे कंपनी ज्यो आसा इतले लोक जेन्ना ऑलरेडी एम्प्लॉय करता सो आमी चिंतले की दाबोले जवळ आसा वेर्ना आनी दे हॅव टू कन्सिडर पीपल फ्रॉम दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आय होप दीस जॉब फेअर वील बी अ बिग सक्सेस इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली पीपल गेटींग एम्प्लॉयड. यूथ म्हणल्यार तेंची जेन्ना तांकां जॉब मेळटा ते गेनफुली म्हणजे एम्प्लॉयड असले कारणान तेंचो जी एनर्जी आसा ती बरे कामां वापर जाता. नाजाल्यार कोण बेकार आहा ते मागीर बेश्टे म्हणजे तूं जाणा कितें जाता ते. सो आमकां ते जाल्ले नाका. सो दॅट्स वाय द प्रायवेट सेक्टर ऑल्सो हॅज कम फॉरवर्ड आनी दे हॅव शोन दॅट दे आर विलींग टू एम्प्लॉय आवर लोकल गोवन्स. कित्याक हेजे फुडेंय इतले थिंगा गोंयकार काम करता तरी आसतना एक म्हणजे एक रॉंग नेरेशन जाता की थिंगा सगळे भायले पळोवपाक गेल्यार ते म्हणजे व्हडले संख्येन गोंयकार आसा आनी हिंगा आतां आयला ते सगळे आमचे गोंयकारूच आयिल्ले आसा 90%. ताका लागून दीस जॉब फेअर इज लायक अ जॉब एट युअर डोर स्टेप. जशें आमी म्हणटा सरकार तुजे दारी, जॉब्स तुजे दारी, नोकरी तुमकां मेळपाची ही स्थिती तुमच्या दारी अशें हांव म्हणपाक शकता. आय हॅव ऑलवेज बीन वोकल फॉर लोकल. पूण कितें जाता आमी सदांच बॉम्ब मारता की गोंयकार काम करपाक सोदिना म्हणून. Today's job fair at Shikali, organized by the village panchayat in conjunction with the mentorship of Sri Movin Gudino, is an amazing thing to bring the companies in Verna to the doorstep. And this opportunity is something that the local youngsters should take forward and go forward. But what I would recommend and encourage the youngsters, don't look at jumping jobs every few months. Take experience, take the learning, and then go forward to jumping a job and getting a better job ahead. But this is a fantastic initiative of bringing it in. Must congratulate Movin Gudino. I've worked closely with him in the last 5 years as he being the industry minister, and he's done a very good job in supporting us industry get up ease of doing business. Long way to go, but a great start from Mr. Movin Gudino, and I wish everyone all the success. Thank you. आमी हो जॉब फेअर करपाक सोदताले. एक्चुअली मिनिस्टर साहेब आमचे कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की ही वॉन्टेड टू हॅव अ जॉब फेअर फॉर द यूथ हियर इन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड अराउंड. सो वी रेडीली एक्सेप्टेड दिस बिकॉज Verna Industries Association has always strived to employ the local youth, and that has been our commitment. So a few months back we organized a similar kind of fair at Kurtorim constituency, and now we are here at Dabolim and Chikalim to employ the youth here. As I told you, we always want the locals to come forward, and we have around 550 placements to be done today, and we have a very good number of youth also who have registered themselves, and we look forward to have maximum number of employment of youth here at Dabolim and Chikalim. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.